मगो पक्षान शेनवारा आपल्या उमेदवारांचे दुसरें लिस्ट जाहीर केलें. हळदोणा महेश साटेलकर, पर्वरी राजेश विष्णू सिन्नाय आमोणकर, मडगांव जयेश नायक, कुट्टाळे सुमन शर्मा आनी सांताक्रूज प्रकाश नायक हांकां उमेदवारी दिल्या. फोंडेचे आमदार लवू मामलेदार हांणी उमेदवारांच्या नांवांची घोशणा केली. आरडेक्स गुवाहाटी पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आज म्हाका आनंद जाता की 3 कॅन्डिडेट आज आमच्या पक्षांत प्रवेश करता. एक श्रीमती सुमन शर्मा, ही कुर्स्कोर तालीम, एक महेश साटेलकर हळदोणाच्यान आनी जयेश नायक मडगांवच्यान. तांकां पयलें मी पक्ष प्रवेश दिता आनी त्याच बरोबर ह्या तिगूय जाणांची उमेदवारी आमी तिनूय मतदारसंघांतून जाहीर करता. त्याच बरोबर आनी 2 उमेदवारी आमी जाहीर करता. एक सांताक्रूज प्रकाश नायक आनी पर्वरी राजेश विष्णू सिनाय आमोणकर. अशे 5 आज आमी सेकंड लिस्ट रिलीज करता 5 जाणांची. कसलीच अट नासतना ते आमकां जॉयन जावपाक सोदता आनी ह्या इलेक्शनान 2017 एसेंब्ली इलेक्शनान ते आमकां सगळ्यांक आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक सपोर्ट करपाक सोदता. तेजे वयल्यान अशें दिसता की येणारे सरकार हे 100% MG पक्षाचेंच आसतलें. MG पक्ष, गोवा सुरक्षा मंच आनी शिवसेना हे तिनूय युतीचें सरकार आसतलें अशी तेजे बद्दल आमकां सगळ्यांक खात्री आसा.